नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। विधानसभेचे उमेदवारी अर्ज भरूंक सुरू। मोगोचे सुदीन, दीपक सावळ, केतन, बीजेपीचे रोहन, शिरोडकार, माविन, निळकंठाचे अर्ज। काणकोणा इजिदोर अपक्ष शुक्रार मेरेन प्राज। गोंयांत कोविड दुयेंती वाडटा, हॉस्पिटलायझेशन वाडलें, चाचण्यांचो आंकडो एकसारको पडटा। फाटल्या मंगळारा 10,000, सोमारा पावल्यो 4,000चेर लोकांचो कोविड घरच्या घरा। सत्तरीत वाघेरी पर्यटन प्रकल्पाचो बोवाळ। सैम, रानवटी जिवांक प्रकल्प घातक। वाघेरीत वाघांचो अधिवास, अंजुण्याचेर संकट। पर्यावरण जाणकार राजेंद्र केरकाराची शिटकावणी। आणि पावसकराचे पीडब्ल्यूडीतल्यो 80% नोकऱ्यो विकत्यो। तिकेट दिल्यार मुख्यमंत्र्याचेर शेकपाचें म्हूण पावसकराचो पत्तो कट। गोवा फॉरवर्डाच्या प्रचाराक मायकल पावलो मया। विधानसभा वेंचणुकेचे उमेदवारी अर्ज भरूंक नेट। मोगोचो सुदीन, दीपक सावळ, केतनाचे अर्ज। बीजेपीचे रोहन, माविन, शिरोडकार आनी निळकंठानूय फॉर्मालदाद केली। काणकोणा बीजेपीन तिकेट दिवनाशिल्ले इजिदोराचो अपक्ष अर्ज। हळदोणे पुजा मयेकार अपक्ष। उमेदवारी भरले उपरांत फार मारूंक सुरू। तेंको दितल्याचे उपकार। उमेदवारीक निमाणो दीस शुक्रारा। मोगोच्या 4 मुखेल फुडाऱ्यांनी अर्ज भरलो। पक्ष संघटना जे लोक गरबगडीत करता तांचेर योग्य वर्तन जे तांचे आसा ते सारकें ना जाल्यार योग्य न्याय दिवपा खातीर मतदारांनी फुडें येवपाक जाय। सो सीएम फेस कॅन्डिडेट कोण आसता आतां ठरतले लास्ट तारीख। मे बी सिनियर म्हणून सुदीन ढवळीकराक तुमी प्रवेश करता? आमच्या मोगो पक्षाच्या माध्यमांतल्यान सुदीन ढवळीकराकूच आमी सीएम पद आसतलो असो जाय। फोंड्याचो प्लान आमी फोंड्या म्युनिसिपालिटीक जिखून, फोंड्या पंचायत जिखून, जिल्ला पंचायत जिखून लोकांक फोंडेकारांक आज विश्वास जाल्लो आसा की जात धर्माचेर राजकारण जायनासतना फक्त डेव्हलपमेंटाचेर राजकारण जातलें। दिवचलचो समजा जर विकास जाय, दिवचलचे भुरगे कामाक लागपाक जाय, बेकारी जर नश्ट जावपाक जाय जाल्यार ते विरोधक आसूं, वेळ प्रसंग आयलो दुश्मन आसूं, सगळ्यांनी एकठांय येवची गरज आसा। बीजेपीचे माविन, रोहन कवटे, सुभाष शिरोडकार, निळकंठान अर्ज भरलो। जांकां कोणाक सेटिंगां करपाचीं आसा ते पूर्ण एक्सपोज जातले आनी तांचेर कितें निर्णय जाय ती पार्टी घेतली। हांव पळोवंक शकना, पूण एज फार एज वी आर कन्सर्न वी आर वर्किंग व्हेरी पॉझिटिवली टुवर्ड्स आवर पीपल टू अचीव दॅट सेम टार्गेट दॅट वी हॅव केप्ट विदीन आवर पीपल टू अचीव। जे थिवी मतदारसंघाचे लोक म्हाका जवळ जवळ 25 वर्सां पयलीं वळखता, जो म्हाका जे लोक आहात, जो म्हाका जे लोकांची साथ आनी लोकांचो आशिर्वाद आहा हो म्हाकाच गावतलो। कार्यकर्त्यांक सेवेच्या माध्यमांतल्यान आणि कार्याच्या माध्यमांतल्यान शिरोडा मतदारसंघात जिखपाची हौस जी आसा पळय ही नेहमीच आसा आणि नेहमीच फाटल्या 7-8 इलेक्शनाक ते जिखत आयिल्ले आसात। हीच तांची उर्बा जी आसा पळय न्ही की एके बेगीन आमकां भारतीय जनता पक्षाक जैतवंत करताले सगळे म्हणजे कार्यकर्ते, हातूंत जरासो दुबाव ना। एक नियोजनबद्ध असो विकास शिरोडा मतदारसंघाचो जेणे करून शिरोडा मतदारसंघ हो गोमंतकांतल्या 40 पैकी सुरवातीच्या 5 मतदारसंघां भितर येवंक जाय, शहरी मतदारसंघ सोडून। आनी तेका लागून तुमी पळयता इतले रेस्पॉन्स लोकां कडेन मेळटा। कोविड प्रोटोकॉल्स आहा, आवर कॅम्पेनिंग इज रेस्ट्रिक्टेड, ऑफकोर्स इट इज सेम फॉर एवरीबडी, बट आय थिंक वी आर अ लिटल बीट रेस्ट्रेंड, ओन्ली हाऊस टू हाऊस 5 जाणां व्हरपा जाता। आतां काणकोणा बीजेपीची तिकेट मेळूंक नाशिल्ल्या इजिदोरान अपक्ष अर्ज भरलो। I think this time I will cross more than 14 as per my calculations and as per support which people are conveying to me. ते वटेन हळदोण्या पुजा मयेकार अपक्ष। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। गोंयांत कोविड दुयेंतीचो आंकडो एकसारको वाडटा। मात चाचण्यांचें प्रमाण पडत आसा
ICMR म्हणटा लक्षणां नासल्यार टेस्टिंग नाका. फाटल्या मंगळारा 10,000 चाचण्यो जाल्ल्यो, मंगळारा 4,000चेर पावल्यो. पॉझिटिव्हिटी 32%. नोटिफिकेशनाक अपलोडिंग ॲप दिवनय लोकांचो कोविड घरच्या घरा. हॉस्पिटलायझेशन वाडलें. फाटल्या 24 वरांत 71 हॉस्पिटलायज, 5 सोंपले. गोंयांत फाटल्या 24 वरांत 1387 नवे कोविड दुयेंती. पॉझिटिव्हिटी रेट 32.46%. 71 जाण हॉस्पिटलायज, 5 जाण कोविडान सोंपले. ICMRच्या नव्या गायडलायनी उपरांत टेस्टिंग दिसान दीस उणें जायत आसा. 19 तारखेक 10,000 टेस्टिंग जाल्ले. देंवत सप्तकभरांत आतां 4,000चे रेंजीत पावला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. वाघेरी केरी दोंगरार पर्यटन प्रकल्प येता म्हणून बोवाळ. एक्टिविस्ट राजेंद्र केरकार म्हणटा प्रकल्प सैमाक रानवटी जिवांक घातक. त्या वाठारांत वाघांचो अधिवास. दोंगरार बांदकाम जायत जाल्यार अणजुणे उदका प्रकल्पाचेर परिणाम जावन न्हंयांची वाट लागतली. प्रकल्प आयल्यार वाघेरी सकयल आशिल्ल्या गांवांचेर अरिश्ट येवं येता म्हणून राजेंद्राची शिटकावणी. हे पर्यावरणीय पर्यटनाचो जो प्रकल्प येवपाचो आसा तो पुराय तरेन ह्या वाठाराच्या एकंदर रानाचो त्याच प्रमाणे हांगासर असलेल्या पर्यावरण संवेदनशीलतेक एक प्रकारचो व्हड धोको आसा. वाघेरीचेर प्रकल्प बांदकाम जायत जाल्यार अंजुणे धरणाचेर परिणाम जातलो. न्हंयांची वाट लागतली. एके वाटेन जे हंजुणेचे धरण आसा त्या धरणान सुद्धा ह्या एकंदर प्रकल्पाक लागून मोठ्या प्रमाणात गाळ येतालो आणि ह्या वाठारांतल्यान ज्यो न्हंयो व्हांवतात त्या न्हंयेचें सुद्धा अस्तित्व जे आसा ते हाच्या फुडें दुर्बल जातालें. आनी ताकाच लागून 1997 सावंत समितीन हो पुराय वाठार आसा 500 हेक्टराचो तो खाजगी वनक्षेत्र म्हणून शिफारस केल्ली गोंय सरकाराक. आनी ताच्या उपरांत हालींच राष्ट्रीय हरीत लवादान हो पुराय वाठार आसा तो खाजगी वनक्षेत्र म्हणून जाहीर केल्लो आसा. वाघेरीचो दोंगर हो राना वाठार. म्हादय अभयारण्याच्या ह्या वाठारांत वाघांचो अधिवास आसता. मनीस आनी रानवटी जनावरांचो संघर्श जावंक जायना हो प्रकल्प खंय नाकात. वाघाचो अधिवास ह्या वाघेरीचेर पूर्वापार आसा आनी अशा वाघाच्या वाठारांत हो जर प्रकल्प येत जाल्यार निश्चितपणान ताचे दुश्परिणाम जे आसा ते थळाव्या शेतकऱ्यांक थळाव्या लोकांक भोगचे पडटाले. एकंदर सध्या मनीस आणि वन्यजीव हांच्यातलो संघर्श जो आसा तो विकोपाक गेल्लो आसा आनी अशाच कालखंडान हो प्रकल्प हांगासर जर येत जाल्यार तो निश्चितपणान ह्या सगळ्या परिसराक एक व्हडलें अरिश्ट आसतालें. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे आनी कल्पेश गांवस. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. गोंयांत स्थायी आनी बऱ्यो मायनिंग पद्दती चालीक लावंक जाय. TMCचो उपाध्यक्ष आदलो केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा गोंयांत आयिल्ले कडेन उलयलो. ऑस्ट्रेलियांत मायन बंद करतना त्या सुवातेर प्रक्रिये वरवीं जमीन आशिल्ली तशी परत करतात. तशेंच गोंयांतय करूं येता. गोंयच्या अर्थवेवस्थेक सस्टेनेबल मायनिंग आनी शेतकी मळार खंय फोकस म्हत्वाचो. पहले कोल माइंस के जरिए बहुत प्रदूषण फैलता था. अब ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने एक टेक्निक डेवलप किया. मैं ड्रिलिंग करके गैस निकालने की बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी एक टेक्नोलॉजी है. लेकिन उन्होंने ये किया कि हम लीज पर जमीन लेंगे, फिर उसको स्प्लिट करेंगे जमीन को 2 भाग में ऐसे बांट देंगे. अंदर जो मिनरल है उसको निकाल देंगे और फिर जमीन को ऐसे रिस्टोर करके जैसे ठीक पहले था उसी तरह उसको लौटा देंगे जो भी उसके टेनेंट ओनर्स थे उनको. तो गोवा में सस्टेनेबल माइनिंग की जब हम बात करते हैं तो हम इस फॉर्मूला को लागू कर सकते हैं कि भाई जो मिनरल्स हैं अंदर उसको हम निकाल लेते हैं और पर्यावरण के दृष्टिकोण से और टेनेंसी के दृष्टिकोण से जमीन को उसी हालत में फिर वापस लाकर
हम रैयतों को दे दें। उसके लिए 25 साल के लिए हमको लीज लेना पड़ेगा, 30 साल के लिए लीज लेना पड़ेगा, तो वो लीज लेंगे और फिर उसके बाद जो भी टेनेंट्स हैं उनको वापस करेंगे। पोन्ने गोयचे हेरिटेज झोनांतल्या बांदकामा उपरांत आप कुडचड्यार काब्रालाच्या बंगल्यार पावले। पर्यावरण मंत्री आमदार काब्रालान बेकायदेशीर झाडां मारून दोंगर कापून खंय किल्लो बांदूंक घेतला। काब्रालाची प्रॉपर्टी 5 वर्सांत खंय 25 पटीन वाडल्या। आपाचो दावो अमित पालेकार कार्यकर्त्यांत घेवन सुवातेर पावलो। काब्राल म्हणटा आरोप कितें तें आदी पळयता, मागीर जाप। पोन्ने गोयचे चर्ची लागसार हेरिटेज झोनांतलो वादग्रस्त बांदकामाचो एक्टिविस्टांचो इशू डेमोलिशन नोटिसी मेरेन पावलो। आतां आपवाले कुडचड्यार पर्यावरण मंत्र्याच्या बंगल्यार पावले। कोण म्हणटा बंगलो, कोण म्हणटा किल्लो, कोण म्हणटा मॅन्शन। वो एनवायरमेंट मिनिस्टर जाचे आज 25% इन्कम वाडला, आज तांच्या बॉसाकडे कितले आसतले पळयात तुमी। चीफ मिनिस्टराची वेल्थूय कटली, एफिडेविट अजून येवना, येतलें कळटलें। आनी तुमकां कळटलें आमचे प्रत्येक मिनिस्टर आनी एमएलए गोंयांत आसा तांची जशी गोंयच्या लोकांची परिस्थिती भिकाऱ्या पास जाल्या तेन्ना हे लोक गब्बर जाल्ले आसा। जशी ओल्ड गोवा आसा पळय ते मेन्शन जाला पळय, तशें आमकां सांगलो तो सामको गरीब म्हणून मिनिस्टर, म्हणून ताची जी झोपडी आसा म्हणून आमकां सांगली पळय कुडचडच्या लोकांनी, ती एकदां पळोवन वचा म्हणून सांगली। म्हणून आज पणजेच्यान आज मुद्दाम म्हणलें की कुडचड्यार येवया। झोपडी पळयली हांवें, इतली सुंदर झोपडी गरीबाची, सामकी 3 कोटी पर इयर इन्कम दाखयला, हत्तीचे दात ते, हे मेन्शन पळया। हे सत्य आज आमच्या मिनिस्टरांचे, एनवायरमेंट मिनिस्टराचे एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन पळया। जाणे गोंयचे एनवायरमेंट वाचोवपाक जाय, ताजी जतन करपाक जाय, तो हे करता। करप्शन करात रे, पण गोंयची दायज गोंयचे एनवायरमेंट तरी सोडात। किल्लो मेन्शन ऑफ आर पुअर एनवायरमेंट मिनिस्टर एंड इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर, ह्या गोष्टीचे उत्तर दियात। लोक जाब विचारतले तुमकां, तुम्ही मोलें डिस्ट्रॉय केलेंच, तुम्ही अख्खे गोंय विकूंक काडला आनी गोंय अशें डिस्ट्रॉय करपाक काडलात। आमी पर्यावरण मंत्री काब्रालाक कॉन्टॅक्ट केलो, तो म्हणटा कितें तें फाल्यां सांगता। बीजेपी सरकारान बहुजन समाजाक खंय सापूच काबार केला। आमचे ट्रान्सपोर्ट आसा पळय, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट, तेतून ट्रान्सपोर्ट डिपेंडंट खूब आसा। भितर पायलट आसा, रिक्षाकार आसा, बसकार आसा, तेतून सगळ्याकून व्हडलो स्टेक होल्डर म्हणजे टॅक्सीकार आसा। आनी टॅक्सीकारांचे जशें एक्सप्लॉयटेशन जाला पळय तशें आनी खंयचेच जावना। मागीर जाला बसकारांचे। हांव एक बहुजन समाजाचो लिडर, भंडारी समाजाचो लिडर म्हणून हांवें तेंचे दुखणे पळयले कितें पळय ते, आनी हांवें एक बारीकशें तेंकां लागून काम केलें। ते काम हांवें आम आदमीक सांगलें। तेंच्यांनी म्हणाले आपुणूय अशेंच कितें तरी केलां म्हणालो टॅक्सीकारां खातीर, बसकारां खातीर, तूं आमचे बरोबर यो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। आज मेरेन बीजेपी खातीर वावुरला। गोंयांत बीजेपीचो बरो वावर चल्ला। बीजेपीची तिकेट मेळ्ळी जाल्यार कुमारजुंवे बरो वावर करूंक शकता म्हूण कुमारजुंवेचो फुडारी रोहन हरमलकाराक विश्वास। तिकेट मेळना जाल्यार खंय लोक सांगता तशें। पळय आयज बसून आमी जे कोविड सिट्युएशनांतून आयज बसून काम करून भारतीय जनता पार्टीचेच येयल्या आनी आजून बसून आमी भारतीय जनता पार्टीयेच वांगडा आसा। आमकां जर जाय आसले खंय उडकी मारूंक जाल्यार हांव केन्ना उडकी मारतलो आसलो, पूण म्हाका दिसता की पार्टी पावरान आहा, पार्टी रुलिंगान आहा। आमचो सीएमूय बरो आसा आनी बरी लिडरशीपीन काम करता। म्हाका दिसता की म्हाकाय तेंच्या वांगडा खंय तरी जॉयन जावंक जाय। तेंच्या वांगडा जॉयन जायत जाल्यार म्हाका दिसता आमी खंय तरी फुडें बरें फ्युचर करतले आमच्या कुमारजुवा कॉन्स्टिट्युएन्सीन। तेका लागून म्हाका भारतीय जनता पार्टीची तिकेट जाय। जायना जाल्यार लोक डिसायड करतले, अशी जी आमी आतां मिटींग घेतल्या तशीच परती एकदां मिटींग घेतल्या आनी स्टेप घेतले। लोक कितें डिसायड करता पळय तेजेर पळय, फायनली तेंच्यांनी चिंतले बाबा तूं इंडिपेंडंट वच, हांव इंडिपेंडंट वयतलो। फाल्यां तेंच्यांनी सांगलें बाबा तूं आनी खंय वच जाल्यार हांव आनी खंय, तेंच्यांनी सांगलें तूं फाटी घे जाल्यार हांव फाटी घेतलो। लोकांचे विचार आहा की हांव फाटी सरतलो, तेका कितें दितलो आनी फाटी काडटलो, हें मात केन्नाच चिंतूं नाका। दीपक पावसकराचे PWDंतल्यो 80% नोकऱ्यो विकत्यो। ताका तिकेट दिल्यार मुख्यमंत्र्याचेर शेकपाचें म्हूण पावसकराची कापली।
कळंगूटचो आदलो आमदार मंत्री मायकलाचो फार 2.5 वर्सांत सावंत सरकारान खंय लोकांच्या माथ्यार नाका नाका ती बिलां मारल्यात ताची जाप आतां लोकांनी दिवंक जाय. मायकल गोवा फॉरवर्डाच्या प्रचाराक मयां पावलो. गेली 2.5 वर्सां जे डॉक्टर प्रमोद सावंतान जे राज्य केल्लें आहा, जी हुकुमशाही केल्ली आहा, जी लोकांचेर हाडून जाय तसली बिलां थापलेली आहा, ती म्हाका दिसता गोंयकारांक आयज सांगूंक जाय की हें तुमचें चलची ना दादागिरी. दे आर रुलींग गोवा, दे आर नॉट डेमोक्रेटिकली allowing all these things to go in the assembly. जॉब विकता हे सगळे 345 पोस्ट जे आहले PWDचे तितूंतले 80% जॉब विकल्या. तेका गट्स ना मुख्यमंत्र्याक, तेका टिकेट दिवंक ना तेणें पावसकाराक. टिकेट कित्याक दिवंक ना पावसकाराक? तेजेर एलिगेशन आहा आनी तो जाणा, मुख्यमंत्री जाणा की हेणें जॉब विकल्या म्हणून. आनी हितून भागीदार हो आहा, हो जो तर तेका कितें केल्लें जाल्यार बोटां सगळीं तेजेर येवपाची मुख्यमंत्र्याचेर. फाटले कितलींशीं वर्सां जालीं भारतीय जनता पक्षाक चोडणाची याद जाता फक्त इलेक्शन येतना. दर खेपेक फाटले 20 वर्सां इलेक्शन येतना चोडणाचो पूल जातलो हो तांचो स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजरा प्रमाणे तांच्या हातून आसता मॅनिफेस्टोन. सो हे खंय ना तरी बंद करपाक चोडणा फाटले फावट म्हाका दिसता बाब संतोशाक बऱ्यापैकी लीड मेळिल्ली. ती लीड तशीच दवरून उदरगत करपा खातीर, चोडणा फॉरवर्ड व्हरपा खातीर, सगळ्या समाजाच्या सगळ्या लोकांक बरोबर घेवन वचपा खातीर आमी कटिबद्ध आसा. आयज जो नेता आमच्या कडेन आसा, काँग्रेसीचो लिडर जो आसा पळय, तो डिलिव्हर दिवपी मनीस आसा. तसोच आमचो अध्यक्ष सुद्दां विजय सरदेसाय आसा पळय, तो डिलिव्हर करपी मनीस आसा. जे एस्युरन्स दिल्लेले आसा, जे उतर दिल्लेले आसा पळय, ते डिलिव्हर करून लोकांक दाखोवन दिल्लेले आसा. अशेंच त्यांचो हातभार घेवन आनी तेंचेच मार्गदर्शन घेवन हांव हे मय मतदारसंघात काम तुमकां करून दाखयतलो अशें जनतेक हांव आश्वासन दिता. आरजीची बायलां सबलीकरण आनी सुरक्षेची 6वी गॅरंटी. सत्तेर आयल्यार गृह आधार 2000 रुपया वा धंद्याक 3 लाखांचो अर्थीक आधार. विधवांक वेवसाय धंद्याक 10 लाखां मेरेन जूर नासतना रीण. लाडली लक्ष्मीक शिक्षणाक 2.5 लाखां मेरेन आदाराचो पर्याय. आरजी मनोज परबाची घोशणा. चलयांक स्कुलांनी वा कामाच्या सुवातेर स्वसंरक्षण प्रशिक्षणाचो प्लान. डिटेल एक विजन आसा आमचें, म्हटल्यार एवरी बायल तिचो सेफ्टीचो केअर आमी कसो घेतलो, तिचो एम्प्लॉयमेंटाचो प्लॅन कसो घेतलो, तिचो जो बिझनस करपाक तिका फायनान्सीस जाय. जशें आमी लाडली लक्ष्मीन म्हटलें की तिका 1 लाख लग्नाक ना जाल्यार 2.5 लाख रुपया आमी तेच्या शिक्षणाक दितले. सेकंडली जो डेली मंथली अलाउन्स आसतलो तो एक तर 2 लाख रुपया आसतलो, ना जाल्यार तिका 3 लाखाचो आमी नॉन रिटर्नेबल सीड कॅपिटल दितले बिझनस करपाक. आनी तिसरें म्हटल्यार आमची जे विडो बायलां आसा, जी विधवा बायलां आसा, तांकां लागून आमी 10 लाख रुपया झिरो इंटरेस्ट ताजेर आमी तांकां लोन दितले, जे लोन तांकां आमी बिझनस करपाक दितले. तो बिझनस फूल सेटअप आमी करून दितले. आनी तो मार्केटिंग आनी प्रोडक्ट तो विकपाक पासून जो लोकल मार्केट सेटअप जावपाक जाय, नाजाल्यार टायप जावपाक जाय, सगळे गोवा गव्हर्मेंट आसतलो आरजीचो तो करून दितले. सो म्हाका दिसता ही जी पॉलिसी आसा, ही पॉलिसी सगळे आमचे जे घरांत जे दादले आसूं नाजाल्यार बायलां आसूं सगळ्यांक आवडटली. आनी ह्या पॉलिसीन जी खरी एम्प्लॉयमेंट बायलांची जावपाक जाय, खरी ती पांयार आपल्या उबी रावपाक जाय, हे सगळो जो प्रॉब्लम आसा वुमन एम्प्लॉयमेंटाचो तो सॉल्व जातलो. वुमन सेफ्टी विल बी गिवन प्रायोरिटी विथ सेल्फ डिफेन्स ट्रेनिंग. जशें प्रत्येक स्कुलान जावं वर्क प्लेसीचेर आमी सेल्फ डिफेन्स ट्रेनिंगेचे बारीक बारीक आमी तेंच्या खातीर कोर्सीस दवरले, नाजाल्यार तेंच्या खातीर आमी स्कुलान हो सिलेबस आमी हाडटले, जितून तांकां सेल्फ डिफेन्स ट्रेनिंग तांकां मेळटली. स्पेशल फोर्स विल बी सेटअप फॉर हँडलिंग डोमेस्टीक वायलन्स केसीस. आयज कितले कडेन डोमेस्टीक वायलन्स जाता, प्रॉब्लम जाता, सो हेका लागून एक स्पेशल फोर्स आमचो आसतलो जो फक्त डोमेस्टीक वायलन्स केसीस जे आसतले ते एक्सक्लुझिव्हली हँडल करतले. सरकारी यंत्रणेचो गैरवापर चल्ला. बीजेपीच्यो सभा आयोगाक दिसनात. बाकी पक्षांचेर नेम पाळूनय फ्लायिंग स्क्वॉडाच्यो रेडी म्हूण काँग्रेस गोवा फॉरवर्डान इशू केला. बीजेपी फुडाऱ्यांची बंडखोरी, काँग्रेसीक वाडटा तो तेंको पळोवन खंय बीजेपी भिल्या. सध्या केअरटेकर सरकार चल्ला. पोलिसांनी खंय मुख्यमंत्र्याच्यो कांयचे कांय ऑर्दी आयकुच्यो न्ही. मशिनरी जी गव्हर्मेंट मशिनरी आसा
ती ऑपोजिशनाचे जे कॅन्डिडेट्स आसा काँग्रेसीचे जावं गोवा फॉरवर्डाचे जावं आनी वेगळे पक्षाचे आसत तांकां प्रचारूच करपाक दिना. तांकां अशें सामकें लक्ष धरून आसा की कोणूच धा वयर एकटो सुद्दां जर आसलो तांच्या ग्रुपांतलो नासलो सुद्दां जाल्यार तांचेर कंप्लेनी घालप चालू जाला. तांकां आफोवन पुलीस स्टेशनाचेर बसयतात कॅन्डिडेट्सांक, टायम वेस्ट करता. त्याच बरोबर खंयच सपोज प्रचाराक भायर सरले, एक दोन लोक एक्स्ट्रा फाटीं फुडें जर जाले जाल्यार सुद्दां येता आनी प्रचार थांबयता आनी कॅन्डिडेटाचो टायम वेस्ट करता. अशे लोक जे लोकांनी ही BJP घडयल्ली आज तांकां पार्टी सोडून वचपाची परिस्थिती आयल्या. ते अनुशंगान आनी काँग्रेसीची धडाकेबाज आनी अलायन्साची जी धडाकेबाज प्रचार आनी इलेक्शनाक फुडें वचपाची जी तयारी आसा ती पळोवन BJP बॅकफुटार गेल्या. आनी ती बॅकफुटार गेल्या कारणान BJP कडेन आतां एकूच ऑप्शन उरला, तें म्हणल्यार काँग्रेसीचो आनी ऑपोजिशनाचो प्रचार थांबोवप. DGPक कळपाक जाय की सध्या सरकार ना, दीस इज अ केअरटेकर गव्हर्मेंट. वी आर इन इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट. आनी मुख्यमंत्री कितेंय सांगतलो, मुख्यमंत्री कितेंय फोन करून सांगतलो आनी जर तुमी हें आयकून जर विरोधी पक्ष नेत्यांक किंवा बाकीच्या लिडरांक किंवा विरोधी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक जर तुमी केसी घालतात किंवा FIR घालतले किंवा बोगस कंप्लेंट्स घालतले, हे अत्यंत आमी खपून घेवचे नात. हे एक ताणें खबर दिवची. आनी मुख्यमंत्र्याक सांगपाक सोदता की तुका जर दिसता की सरकार वापरून, सरकारी यंत्रणा वापरून जर तूं विरोधी पक्ष नेत्यांचेर बोगस कंप्लेंट्स, FIR किंवा पुलीस डिपार्टमेंटाच्या वेगळ्या खंयच्या एजन्सींक घालून जर आमचेर दबाव हाडपाचो प्रयत्न कर तुका दिसता जाल्यार ताणें विसरून वचचें. टीट फॉर टॅट उतर मेळटलें. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबूक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपाचेर. 4 चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2य डोस घेयात, घेवंक लायात. बी प्रुडंट, बी सेफ. देव बरें करूं.